हांगा आमी हरमलच्यान येयल्लेले आहा. म्हजें नांव रोहित साटेरकर. सो सगळ्यान सिरियस इशू आसलो तो म्हणजे लँड सेटलमेंटाचो. फाटीं एक तुमी एक व्हायरल व्हिडिओ पयले आसतलो की आरंबोलाक 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन सेटलमेंटाक काडपाक सोदलेली. सो तेतूर बुश कटिंगेचो इशू जाल्लो तो आमी रेज केल्लो. त्याच्या उपरांत आतां गॅजेटान सडनली आमकां हे येयलें की फॉर्म तुमकां दाखयताय प्रपोज सेटलमेंटाक हे केल्लो की अशें जावपाक जाय. सो हे आमकां खबरूय नासलें. सो आमचो ऑनरेबल MLA जीत भाई यारोलकरान इमिडिएटली आमकां सांगलें की अशें आहा, तुमी क्वेश्चन रेज करा, आपूण तुमची मिटींग CM पर्यंत हे करता म्हणून. सो सोमते तेणी आमी आमची गांवाची मिटींग जाली वाड्याची, सगळ्यांक जमले आनी आमकां फक्त 15 मेंबरांक आयज हे केल्ले की तुमी आयज CM कडेन या म्हणून. सो तशें आमी जीत भाईक घेवन CM कडेन गेले आनी CMन आयज एश्युरन्स दिले. ताका सांगलें आमी हो जी फॉरेस्ट एरिया आसा पळय 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर भितर जंगल फूल आहा, ते फूल ग्रीन भितर सेटलमेंट जाय सारकें कांयच ना. तो फूल फॉरेस्ट एरिया आनी भितर आमची ग्रावंड आसा, भितर आमची समशान भूमी आसा आनी आमचो ब्राह्मण देव आहा. हे तिनूय गजाली भितर आसा आनी फूल फॉरेस्ट एरिया ती. थंय सेटलमेंट करपा सारकें कांयच ना. आनी अशें हेतूर ते 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन सेटलमेंट करूंक सोदता. सो आतां आमकां CMन एश्युरन्स दिला ते इमिडिएटली कॅन्सलेशनाक वयतले. आनी सगळ्यान पयलीं आमी आमच्या ऑनरेबल MLA जीत भाईक आनी तशेंच आमच्या ऑनरेबल CMक थँक्यू म्हणपाक सोदता की आमकां टायम दिलो आनी हे इमिडिएटली तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला इमिडिएट हेतूर एक्शन घेवन कॅन्सल जातले म्हणून. कोण सेटलमेंट करता ना गोंयान सद्या आमकां जाणा आसतलें आमी सद्या सेटलमेंट झोन कन्वर्ट जायत आहात, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट जायत आहात. सो तो इश्यू आहा एक 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर. आमच्या गांवांत सद्या जो पर्यंत आमी सद्या नॅचरल वॉटरसाठी जगता. एक बांयचें उदक आमच्या गांवांत एक बोरवेल सुद्दां आमी मारपाक दिना, कारण वॉटर लेवल कमी जाता. सो कारण असले समज फुडें प्रोजेक्ट येयले, हे भायले जे दिल्लीकार आसात, जे आवटसायडर्स मायग्रंट्स आहात, गोंया भायले जे येतात हांगा, गोंयची सद्या एअर क्वॉलिटी आहा ती 87 आहा. दिल्लीची तुमकां खबर आसतली न्यूज. थंयसर जगपाक लोक सद्या हे जातात, ते हांगा येवन जमीन घेतात, हांगासर जे सेटलमेंट झोन कन्वर्ट करूंक सोदतात. हांव मागता आमचे लोकल MLA आमच्या वांगडा असो तेणी दाखयला एक हेल्प दाखयल्ली आहा आमकां. तशीच फुडें तेणी फ्युचरान दवरची आनी आमचे जे फ्युचर आहा हे एनवायरमेंटा थ्रू जावचे. आनी हो इशू गेल्या वर्सा पासून आसलो, म्हणजे धुमसत आसलो की जाता जाता जाता. तेन्ना पासून आमचो MLA आमच्या वांगडा रावलो. आपूण फूल तुमच्या वांगडा आसा, हे कशेंच आपूण करूंक दिवचो ना. तशें तिणी स्टँड आपलो क्लियर दवरलो आनी आयज आमकां CMन एश्युरन्स दिले इमिडिएटली कॅन्सल जातले. बिकॉज हे जर सेटल जाले जाल्यार आमच्या गांवाचें अस्तित्व कितें उरलें. भायले लोक येतले, आमी जे गांवकार म्हणा आमी सादे लोक, गांवांत रोवपी लोक, आमी व्हडले हायफाय न्हू. तर भायली जर हांगा सेटलमेंट जाली जाल्यार आमच्या गांवाचें अस्तित्व काबार जातलें. सो हेच्या खातीर आमकां हे करपाकूच जाय आसलें स्टॉप. आनी आयज आमकां खरेंच हेचेर आयज CMन सांगला की आपूण इमिडिएटली कॅन्सल करतलो. केन्ना मेरेन कॅन्सल करतलो म्हटला? आतां तेणी इमिडिएटली करतलो म्हणून सांगला. हे करून स्टॉप ऑर्डर लायता, फूल स्टॉप ऑर्डर लायता म्हणून सांगला. आपूण TCP कडेन उलोवन डिपार्टमेंटान करूंक ना जाल्यार तुमी कितें करूंक करतले? नाजाल्यार आमचो प्रोटेक्ट आमचो फुडें आसतलो. आमी फाटीं सरचे ना. आमची जंगलां आमी रावपा आसतले. समज जायना जाल्यार आमी चिपको आंदोलन करपाक फुडें आहात. नाजाल्यार कित्याक घालप?